बापाक लाईक करून दन दिले तर आता बाबू लाईक करून गेले रात्रीचे कार्यक्रम करतात. कार्यक्रम सांगतो. अरे 2 मिनिट पुढे कसं कार्यक्रम म्हणाले म्हणते अभी तो ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. आता वो अंगच नव्हे हांव त्यांच्या त्याच्या मागे घरकडायला रिक्वेस्ट जातात नव्हे म्हाका मागीर रात्री पळच्यान बद्दल दिसतो नव्हे टर्न बाय टर्न 2 घंटे तू नाही तर 2 घंटे आम्ही तशी करतो. तू ना कुणाचे हांव मागीर उंडे तिघ टिमा घाल सोडून ना तू आता मागीर पुरे जाण सांगता तू या तुगेल खातीर आनी की खाणी तुगेल खातीर एक टीम व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि पुरे की गुड मॉर्निंग तर घंटे जल्ले 9:14 जस्ट मी गेला तर क्लास झाला सकाळ 8 घंटा क्लास असेल आणि जस्ट आता फिनिश केला तर गोता आणि दूध हाडता काली लायक करून पडले आणि पुरा संबल करून जाल्ले आणि वेट करता असत आता नेमिंग सेरेमनीक त्यांच्या तिकडनं कसं नाव दवरची करलो तर आता मी विचार करता ते पळय आता वगी आम्ही विचार करून मागीर सिलेक्ट करतात नाव आणि वगी नेमिंग सेरेमनी करूया मजा येतं बाबा लोटो टाइमपास करच्या खातीर तागेल ते वॉइसेस ना अशी करता ना अरे कसं स्वीट लागते अरे बारीक अशी जाता ऐकूनची आणि तो असना केन असना निदांत हसता केन निदांत अशी रडता कसन गत ना तागेले इधर कसन दिसतं कळना म्हाका ते केन असना तागेले कसं की विंगडाचे एक रूप असता हसताना पुराशी म्हळ्यार लिप्स आणि पुराशी करून हसता तांगेले इतर कसन दिसतं म्हाकाय कळना आमकां कशी कळटा आम्ही सांगते की तांगेले तर देव दिसतं की तर आता त्यांनी असणं देवा ओटूची कनेक्टेड असं करणं तशी आम्ही सांगता असं म्हळ्यार ते 9 महिन्यांनी पोटा असेल ना तांकां आतां भायर आयली त्यांनी तांकां कळना ते कसं ना म्हळ्यार खंयची वर्ल्ड ऑयल करणं ताजे खातीर आतां असना तांणी अशी लागते की पोटा भितर आसा आनी ते देवा लोट कनेक्शन आसा तांगेलें चलो ठीक आसा आतां पळय आतां वचो फर्स्ट आमकां ब्रेकफास्ट करचें आसा तो आतां दूद वचून हाडटा ब्रेकफास्ट रेडी जाला आमगे फेवरेट रुलाव तर आजे रुलाव पण गेला भाई टाईम न आणला त्याची खातीर तर हांगा चावे जाला दूध येऊन केला फटाफट ब्रेकफास्ट करूया आणि आमगे कामाला घेया तर हांव हांगा आतां जस्ट रेडी जाला म्हळ्यार रिचर्डला घेवन म्हाका पिडियाट्रिशियना वचचें आसा तर शुभ जाला तर जस्ट फोन आयला की रेडी जावन बैस आतां वचा करून तर ताजे खातीर हांव रेडी जावन बैसला तर कसन की विंगड दिसते काड करून आणि इतकं गरम जाला न्हू हांगा कळना आनी अम्मान आसलो हांगा जेवणें केलां अम्मा सांगता जेवणू वच फटाफट मागीर वेतान वेळ जाला काय सांगची करून ताजे खातीर अम्मान हांगा जेवण केलां शीत दाळी आमगे फेवरेट बँड भरला दही तर जेवणू हांव वता तिका घेवन आनी चेडा घेवन आनी म्हाका दिसता म्हाका माव येता असो तर ओटू वच्चें आमी 3 जाण वता आसा ती तर 3 न्ही 4 जाण वता आसा ती बाबा मेळ्ळो म्हाका जेवण जालें आनी अशी पळयता आशिल्लो युट्यूबाचेर तातूंत म्हाका एक न्यूज आयलें की असो इंडियान तो असो कसं ना ते एक्स्ट्रीम एलिनो ते कसन की एक म्हळ्यार हीट मस्त शाक अशी कसन की हीट वेव्स येता की इंडियान तूं आनी ह्या फूड असो 150 वर्सां फुडें आयलो की ह्या पुरो अशी म्हळ्यार मस्त प्रॉब्लेम जालो ते आतां इंडियाच्या डायरेक्शनान तूं येतच काय यो देवा इतलो शॅक जातलो बाप रे आमी आतां कारार आसा ती आमी वता आसा बाबूक लायक करून बांदला तर जस्ट आमी डॉक्टरा दाखोवन आयली आनी जस्ट आतां घरकड तिका सोडला आनी हांव आतां घरकड वता मागीर गेला आनी ताजे मागीर म्हाका आतां क्लासा वचचें आसा मला एक रुटीन चॅकअप आशिल्लें ताजे खातीर चमकल येयला आमी सॉलीड वता आसा सॉलीड वता तापता सांगा क्लास जाले आतां घंटे जाले 7:30 जाल्यार आतां घरकड वचून म्हाका ऑनलायन क्लास घेवचे आसा म्हाका स्टुडंट आजी नासलो बापा खातीर असो गिफ्ट दिला ते आतां घरकड वचून तुमकां दाखयता गिफ्ट कसन करून तर जस्ट आतां घरकड आयलो आतां हांव तुका वता म्हळ्यार सामान हाडचें काम आसा तांदूळ आनी पुरो नाव करून ताजे खातीर फाल्यां ती कसन की करता सकाळी ब्रेकफास्टा खातीर गोतना कसन करता ती सांगता तांदूळ हाडी वच्चो न्हू तर आतां वचा तो खूब कसन ना घरकड ते वचून हाडता हाडया म्हळ्यार म्हाका मागीर टायम मेळना ऑनलायन क्लास 10 घंटे ते आसा मागीर आंगड पुरो बंद जाता ताजे खातीर आतां फ्री आसा तिथे दवरता आसतना मागीर खातीर कसन की करता आसा जेवणाक तर हांव सामान पुरो घेतला आतां म्हाका मिरसांग आनी कसन घेवचें आसा ताजे खातीर हांव वता आसा कसन जेवपाक त्या घेतला आतां घरकड वचा मिरसांग आनी जेवक आशिल्लो म्हाका मिरसांग आनी पुरो घेतले तो हांगा हाडला आमगे फेवरेट हाडला मिरसांग गोंयां पीठ आमगेल फेवरेट फोव आमगेल फेवरेट रुलाव तोरी दाळी मसुरी आणि मीठ
आता जेवता पळय आता अम्मान कसन केला अम्मा सुपर आमगे टावल चेंजची बेंड्याचे भरला अम्मा बेंड्या भरलाच न्हू कोणाक सामके सबस्क्रायबर रेसिपी जोगो के अम्मा वय बेंड्या भरला बँड भरला ते अर्द भाग करका धुवन मागीर ताका शेण्या पीठ मिठा पिट्टी मिरसांगी पिट्टी हळदी पिट्टी हिंगा पिट्टी पुरा मिक्स करका आनी ते बेंडा पुरा मिक्स केलें ते बेंडा ते आमी घाय केल्यार बेंड न्हय अशी अर्द अर्द घाय करून मागीर तांकां बुरका ते मागीर सासा मग तेल दवरून पण घालचे तितलींची आनी स्लो गॅस करून उपर तितरा बुका आनी ताजे वयर एका वाटीचो प्लेट जो दवरून ताजेर वयर उदक घालका ते उबेन तूं शिजता मागीर घडी घडी चालता बुका तितलीं मागीर कसं न्ही ना हय इतलेंची आनी सिंपल आसा हें म्हगे फेवरेट ताजी कदिरी एक नंबर गाईस पुरो पुरो चलो हांव आतां जेवता इतलो पुरो हाडलें एक इम्पॉर्टंट सामान हाडच्या विसरलो ताजे खातीर तो चमकलो बाकीच पुरो हाडलें तें हाणीची कसन जेवका आम्माक तांदूळ जेवका आशिल्ले म्हळ्यार फाल्यां खातीर कसन की करचें आशिल्लें तिका आनी म्हाका आतां नेमके तिका तांदूळ हाणी अरे हांव विसरलो आतां कसन करचें पद्दतची विसरलो इतलो पुरो घायघायन तो हांव केलो न्हू जे मेन जॉग आसले तेंची विसरलो आनी फाल्यां आतां म्हाका ना कसन आतां फाल्यां तुका तेंची खावका यांची वरला कसन हाडला तेंची खावका ठीकच गायस चलता तर आता मैं क्लास आनी चलना आनी मेगेला आतां ड्युटी आसा बाबाक मेळच्याक तर ताजे खातीर आतां बाबाक मेळचें वच्चा आनी पळय आतां बाब कसन करतास करना ताका वचून मेळची एक विंगडक मजा न्हू ते एक विंगड एक फिलींग आसा ताजे खातीर वता आसा ताका मेळ्ळी जाल्यार म्हाका हें जातास कसन की म्हळ्यार सॅटिस्फॅक्शन मेळना न्हू ताजे खातीर वच्चें सो हांगा पळया आतां योगा बाबू तूं खेळटा असं चंदलो गोंजुलो कशें करता तूं विचार करतो तो बार चंदस आलोचन कोण तागेर आलोचन चालू आसा. हो कसं ना कुठं ना कशें करता भूक लागले तुका वय तुका भूक लागली हवे गंजूचो तुका भूक लागली हवे वय गंजू तुका दूध जाय आसा चंदूचो बारीक क्यूट अशे बाबू आमगेलो पूर तुका आतां ट्रान्सफर कर जय 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 बाबाक लायक करून धरून जाल्लें आतां बाबू लायक करून तागेले रात्रीचे कार्यक्रम करतास कार्यक्रम सांग तांकां आतां कसन कार्यक्रम केला 2 मिनट पुढे अरे 2 मिनट पुढे कसन कार्यक्रम म्हळ्यार पित्ताना बुर्र तागेले डायपर जस्ट काडलेले आनी ताणें पॉटी करून सोडलें एज इफ तो वेट करता तशें डायपर काडा आनी मागीर हांव पॉटी करता मागीर पुरा फुर्क घे पुरा कडेन ऐक सांगला डायपर घाल दवरी करून घाल न्ही सीधा ताची डायपर फ्री टायम दिवया म्हणलें एकल्यान तांतूचीक पुरो कार्यक्रम केल्ले सगळ्यांक प्रसाद दिले मम्माक डॅडाक आजीक सगळ्यांक करून गंमत गेला आराम करता तो म्हणटा अभी तो ट्रेलर है ये तो ट्रेलर है पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त म्हणटा असतो अभी तो तुमको क्या क्या देखना है आता तर जस्ट स्टार्ट आता वो अंगस न्हू हांव तेंचे लागता मागीर घरकडे आयल्यार कशी जातली न्हू थंय तर आजी मम्मा माहीत नासतली कसं करची आमी काय करची ना म्हाका मेगेल रात्र पाळी चालू जातली दिसता न्हू आणि कसं दोघाले टर्न बाय टर्न 2 घंटे तू न्ही तर 2 घंटे हांव न्ही अशी करका पडटा जालें मागीर हांव बायक कशी चलोवचें निदान तूं ते पण कशी कोतास कसं करता ते ऑटोमॅटिकली ते एडजस्ट जाता होय वे अशी नाही सांगता सर पळय आता हांव एडजस्ट करता सर म्हाका बरोबर कळटा सर फूल डे हेडेकच म्हाका सकाळ दुखून नाही तू कळ नाही हांव कसं सांगता सर म्हळ्यार जशी पळय आतां एक एक टास्क आसता न्हू ते आमी तांतूं एडजस्टमेंट जाता हे एक टास्कच न्हू आतां आमकां तर तांतूं ते एडजस्टमेंट ऑटोमॅटिकली जाता ते अशें आमी आलोचन करता बट त्या टायमार आसना तो ऑटोमॅटिकली ते सॉल्व म्हळ्यार जावन वता ते कळना ते आमकां आतां आमी विचार करता तू कोण आतां घरकाडो दुखून येतो न्हिदोन आयला पळय ताका कळना कोण न्हिदला म्हळ्यार तशी नाही नॉर्मल जेव्हा न्हिदत असं नॉर्मल जेन्ना न्हिदता तूं कोतां सांग कितले घंटा न्हिदता
ते मेगेल प्रॉब्लेम नाही त्यात तुगेल प्रॉब्लेम आता वचून मग एडिटिंग करचे आसा कम से कम न्हिदतच तरी हांव तर न्हिदनाची कम से कम कसं न्हिदचे 2-3 घंटे हांव सकाळ 4-4:30 न्हिदलो ते एका दिवस हे 2 दिवस आताय तशींची कालय तशींची इथे तू हांगा बाबू उठ टाइमपास चेड करतो ना आताय ब्लॉग एडिट जायन येतोळ ते ओके जायत आमगे काय ताका फरक पडना आता होय तुका पडतोस बे तर आणि कसं ना म्हाका पुरा पडता भारी बुदोन तू असं बाबू हागे लोटस ना कसं उरलोच ना आम्ही सोडी जायत तू ना उरलोचे हांव मेगेलो उरलयता फिंगर टीम असं जायत मग लायक करनो तिगेल टिमा घालून सोडले न्हू तू आणि काय आता मागीर पुरे जाण सांगता तू या तुगेल खातीर आनी की खाडी तुगेल खातीर एक टिमा खातीर ना या मेगेला टीम तुगेल टीम ना जायत म्हळ्यार रे बघू मेगेल टीम ना पळय काय म्हणा त्या बाबा आनी शुभदा मेळ्ळो मागीर घर कडेन आयलो मागीर एडिटींग स्टार्ट केलेलो हांव म्हळ्यार कितले घंटा करता 12:30 हांव एडिटींग स्टार्ट केलें आनी आतां जाल्ले 3 तर आता थोड्या वेळानं तो अपलोड करतो अशींची मागीर वेळ जाता तसो ठीक आसा चलता बट व्लॉग येवकाची आहे तो व्हिडिओ हांगा एंड करता तो बरोबर जेन्ना आमगे व्हिडिओ पसंद येता प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा गाईज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गाईज गुड नाईट टेक केअर